जेन्ना मरणाचो प्रसंग येता तेन्ना ओडून काडून फाटल्यान आपूण फुडें वचपी अशें कोण नासता. बट म्हणजे आपल्या थंयसर एकामेका खातीर आनी तिरंग्या खातीर बलिदान करपी फक्त आनी फक्त आमचे भारतीय सैन्य आसता. हीच करेज तेंच्या मदीं आसता. हो प्रसंग तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन म्हणजे आपलो ब्रिगेडियर आपलो कॅप्टन जर आसलो आसत जाल्यार आपली टीम ही जिखूं शकता. आपलो कॅप्टन जर आसलो आसत जाल्यार ती करेज उरलेल्या सैन्याक दिवपाक शकता. म्हणून एक वेळ आपले बलिदान जाल्यार जाता, आपूण शहीद जाल्यार जाता, पण आपलो कॅप्टन वचूंक जायना म्हणून जी भावना तेंच्या मदीं आसता. सॅल्यूट फॉर डॅट म्हणजे आपल्या जिवाची खंयच्याच पद्दतीत पर्वा न करता हे तेंच्यांनी देशा खातीर केल्लें बलिदान आसता. हांव म्हणटा हातूंतल्यान आमच्या सारकिल्या सामान्य मनशांनी म्हणजे जे सातत्यात जे विचार करता की म्हाका कितें मेळटलें, आमी म्हणटा की पगार सगळ्यांकूच मेळटा, पण हांगासर म्हणजे जिवाची पर्वा न करता जे तिरंग्या खातीर देशा खातीर ह्या बॉर्डर राखपा खातीर जे बलिदान दितात तांच्या खातीर सॅल्यूट करपाक जाय. म्हटल्यार आमी खंय तरी शिकपाची गरज आसा. आमी सामान्य म्हणजे आमकां हें लायफ खबरूच ना. म्हणजे आमी 50 डिग्री सेल्सियस मायनस आनी 50 डिग्री सेल्सियस पयस चड ह्या एनवायरमेंटान म्हणजे तेंच्यांनी जो सांगलो की क्लायमेट अकोमोडेशन म्हणजे अकॉम्प्लिशमेंट हें जें जावपाक जाय आसता. आमकां हांगासर मातशें थंड लागलें जाल्यार आमकां थंडी खाता, मातशी गरमी जाली जाल्यार आमकां एसी लागता. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आनी 30-30 किलो 40-40 किलोचे गन घेवन आनी इवन दो आमी जेका लँड मायल्स म्हणटा ती पांया पन्ना केन्ना पडत आनी आपलो जीव केन्ना वचत हाची पर्वा न करता सुद्धा त्या बाउंड्री पर्यंत वचप, 18 किलोमिटर चलत वचप आनी खऱ्या पद्दतीचो म्हणजे आज म्हणजे कॅप्टन BM करियप्पा हांगासर येवन तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन मोटिवेटींग टॉक आमच्या खातीर दिलो. हांव खरोखरूच गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांचें मना पासून अभिनंदन करता की हो प्रसंग तांच्यांनी तशाचो तसो हो आमच्या मुखार हांगासर उबो केलो. हांव हातूंतल्यान फक्त हांगासर जमिल्ल्या सगळ्या सिव्हिलियनांक एकच मॅसेज दिवपाक सोदता की निदान आमी थोडो वेळ तरी ह्या देशाचो आनी राज्याचो विचार करचो, थोडो वेळ तरी करचो. आपूण कितें करतलो, आपूण कितें करता म्हणजे आपलो प्रत्येक दिसांतलो जाल्यार आपल्या जिवनांतली थोडीशी वरां तरी आपूण देशा खातीर दिवची. हाजो जरी विचार केलो आसत जाल्यार आमी जेका म्हणटा की इंडिया ही ग्लोबल पावर जावपाक जाय, इंडिया ही सुपर पावर जावपाक जाय. 1.4 बिलियन पिपल्स आमी जे म्हणटा हे जर आमी इतक्या पद्दतीचो जर विचार करपाक लागले जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या देशात बदल जावपाक शकता.